काणयेचें नांव एका बोकलाची काणी. बरयणार रेगाम ताकोडे. सादर करता प्रिया नरोन्ना, मीरा रोड. म्याव. बोकळ माळ्यार तावन जेवणाच्या मेजार दड्ड करून उडलो. घट्ट खावन मोठो जाल्लो जड बोकूल फरसाण मेजार उडलेल्या माराक मेज हाल्लें आनी मेजाचेर दवरलेलो चायेचो तांबल्यार आड पडलो आनी कापी मेजाचेर उसाडली. कुडांत सगळी कतड. ये बोकला, तुका वाग व्हरूंक. सिर्ला दट्टू एका तरेच्या मजेन उद्गारलो. ताका आमचो बोकूल म्हळ्यार जीव. ताचो मस्त मोग करता तो. कितें आतां ताका वाग व्हरू म्हणटाय? सगलो दीस ताचो कोंडाटो कर आनी आतां शिराप घाल. तुमकां काम नातल्यांक हें कितें केल्यार चलता. कितले फावटी सांगलें त्या बोकल्याच्यो पिच्च्यो काड, न्हय तर ताका त्या वळाक मणी व्हरून घाल म्हूण. म्हाका कोण केर करता? आवय म्हळ्यार कोयरा पास्ट जाल्या आमगेर. माय रागान आनी दुकान पुरपुरली. वय आर आयिल्लें तर आराव न्हू, नेर आयिल्लें तर नेराव न्हू. मायकी पुरो जालें आसतलें. कितलें सांगतली. तिणें सांगिल्लें आयकून घरा फाटलो फातर तरी उदाक जातो. पूण म्हजो दट्टू आयकूनचो मनीस न्हय. आमचें एक धाकटें कुटुंब. चोक्का कुटुंबा न्हय तरी चिक्का कुटुंबा खंडीत. बाब जोडीक लागून चिकमंगळूर बोटल्याराचें काम करता. 3-4 म्हयन्याक एक फावटी घरा येता. घरा आमचेंत रास. म्हजी माय एस्तुबाई. तशे लोक तिका आपयता. भाऊ सिर्ला दट्टू आनी हांव आल्बेट. सिर्ला दट्टू म्हज्याकी सुमार वर्सांक, उण्यार 4-5 वर्सांक तरी व्हड जाल्ल्यान हांवें ताका दट्टू म्हूण आपोवचें. गांवचो लोक ताका आयल्यावार पोली सिर्ला म्हूण आपयतात. तें पुराक आलें. कितें म्हूण कोणा कडेन विचारचें. विचारल्यारी ते हसतात. हांव आल्बेट आतां 8वेंत शिकता. ताकोडे आदर्श हायस्कुलांत. सिर्ला दट्टूय पयलें थंय शिकतलो. एलिमेंट्रींत शिकतना तो मस्त हुशार आशिल्लो गय. क्लाशींत केदाले फर्स्ट येतलो गय. तो म्हळ्यार आयदने माद्रेक जीव. पयलें तो तिच्या दोतोरणीच्या क्लाशींत आशिल्लो. मस्त हुशार म्हूण दिसता. देखून तो तिका मोगासो. ती ताका तोवळ सन्नां, केळीं, गरे इत्यादी लिपोवन लिपोवन आनी दितली खंय. तो मात व्हडलो कुंका. दिल्लें पुरा गुळूम करून घरा येवन म्हाका गॅझेट वाचतलो. पूण म्हाका म्हूण कांयच आणनातलो. मागीर तो व्हडल्या क्लाशीक गेल्या उपरांती आयदने माद्रीचो मोग कांय उणो जावंक नातलो. बदलाक तिच्या मारिफात सिर्ला दट्टूक आरणे आनी येळणी सिस्टरीन पस कॅम्परी करून घेतलो म्हूण दिसता. ती ताचो चड आनी चड कोंडाटो करतली. शिकपांत हुशार. तशेंच दोतोरणीन ती मुखार. ताणें एक बरो पाद्र्याव जायजे म्हूण सिस्टरां ताका केदाळाय सांगतली. तितलें मात न्हय. माय इगर्जेक गेल्ल्या वेळार सिस्टरां मायंक मेळटलीं आनी म्हणटली खंय, तुजो पूत बरो पाद्री जातलो. तुज्या पुताक आल्तरीचो मान फावो जातलो. तुका ताच्याकी वर्तें भाग कितें जाय? मायंक मस्त खुशी जातली. ती घरा येवन म्हाकाय तें सांगतली. ते दाळा मायंकी सिर्ला दट्टू म्हळ्यार जालें. केदाळ्यारी ती म्हाका आनी ताका सरीकन उलयतली. पळय तुजो दट्टू कशें शिकता. क्लाशींत केदाळाय तो फर्स्ट. इगर्जेंत आल्तार भुरगो जावन कशें काम करता पळयलाय मू. तूं कितें करताय? पास मात जाताय. एक ग्रेडी तुका मेळना म्हूण म्हाका चिडवचें आशिल्लें म्हज्या मायन. त्या विशीं हांव कितें म्हणूं. हांव दट्टू तितलो हुशार न्हय. दट्टूक बरी तकली आशिल्ली. हांवें क्लाशींत फर्स्ट येवंक म्हाका ती चेडवां सोडी नातली. ते लिल्ली, आयडा, मोंती, ट्रिजा, मेबल 10-12 चेडवां. आनी ती चेडवां पावनात म्हळ्यार 7-8 जण चेडे. हांव सुमार अर्द्या वाट्यार पाटी. सिर्ला दट्टू 7वेंत आसतना ताचेर थोडी कंप्लेंटां येवंक सुरू जालीं. तो मुटल्या बांकाचेर बसलेल्या चेडवांच्यो पांत्यो ओडतलो खंय. हेक म्हाका हांसो चडवल्यो नात. चेडवांच्यो पांत्यो? तें सिर्ला दट्टून व्हरच्यो. शी, एकाने म्हज्यान पात येवंक जायना आनी एकाने म्हाका हांसोवंक येता. ताका कारांनी आसा. चेडे आनी चेडवां कशें उलोवचें? चेडवां दुसरींच न्हय गी. तांचे कडेन उलोवचें सोड.
तांचे पान तिवापडोंक सयत कशें मौन येतगी. शी, तें पाद्रॅप जावचें तसल्या मनशान सिरला धाडटून. हांव आजून चेडवां लागीं उलयतना, तांकां पळोवंक सयत पळयना. तांकां पळयतना म्हाका एकतर जाता, कुचल्यो केल्ल्या परी जाता. पयलें आमी झगडें करचें आशिल्लें. सुमार फावटी मारन सयत पडिल्लें आसा. त्या खातीर सुमार फावटी म्हाका सिस्टरीन सरसरीत मारला. तुज्या बरी आसतना तुजो भाव कितलो बरो आसलो गोत्ता गे, शेगून असो भुरगो. तुका कितें भूत लागला अशें येडटली. आतां हांव चेडवां लागीं झगड नातलो, पूण तांकां पळयतना म्हाका मस्त लज दिसता. देखून तांचे लागीं उलोवचेंच ना. तशें आसतना सिरला धाडून चेडवांचे पान ओडचें म्हज्यान चिंतूंक सयत जायना. तशें करूंक ताका कशें फुटवता गी. सिरला दट्टूची 7वी जाल्या उपरांत ताका शिकपांत इंट्रस्ट ना जालें म्हूण दिसता. आपूण इस्कॉलाक वचना म्हूण ताणें हट धरलें. पूण बाबाक हें कळीत जातच ताणें एक उतराचें आडार घेवन सिरला दट्टूक सरसरीत हून केलें. सिरला दट्टू चड्डेंत मुतुल्लो. म्हाका मात सिरला दट्टूची बिलमोत दिसली. इस्कॉलाक वचचें तितलें गरजेचें गी. मोन नातल्यार इस्कॉलाक वचून कितें फायदो म्हाका एकूय कळना. ते दडा हांव भोवशा दुसऱ्यान गी या तिसऱ्यान गी म्हाका समा उडास ना. म्हाराच्या बियाक लागून सिरला दट्टू इस्कॉलाक गेलो. म्हळ्यार घरांत हांव इस्कॉलाक म्हूण भायर सरून गेलो. पूण तो इस्कॉलाक वचून पावलेलो दीस बारी उणें. बोल्लेर आमच्या घरांत हांव हायस्कुलाक चलोवन वचाचें. सुमार 1.5-2 मैलांची वाट जायत करना. सिमलक्यांत सुमार गन्नेशें रान आशिल्लें. तो थंय वचून बसतलो. घरांत व्हेल्ली बुती दनपारां भूक लागतना ह्या आनी केदाळा तरी तो आमेन करतलो म्हूण दिसता. सांजेर इस्कॉलाचे भुरगीं इस्कॉलांतल्यान पाटी घरा येतना तांच्या फाटल्यान तोय घरा भितर सरतलो. घरा येवन सदांचे परी कांयच विशेष घडोवंक नातले परी चलतलो. हें चड तेंप चल्लें ना. इस्कॉलांत सिस्टरींचे कंप्लेंट येवंक सुरू जाली. इस्कॉलांत सिरला दट्टूची हाजिरी उणी आशिल्ली काय. देखून मायन तोळ इस्कॉलाक वचून टिचरांक मास्टरांक मेळचें पडलें. खंयच्या दिसा माय इस्कॉलाक येता गी त्या दिसा सिरला दट्टूक घरा चिंचेच्या आडाराची पुजा. पूण एक दिसी आपणें इस्कॉल चुकोवन घेतलें म्हूण सिरला दट्टून ओप्पोवन घेतलें ना. जाय जाल्यार शेजारच्या सिंती लागीं विचार म्हूण दट्टून सांगचें आशिल्लें. सिंती कांय उण्याचो घडो न्हय. तेंय ताकोड्याच्या आदर्श हायस्कुलाक वेतलें. पूण दट्टूच्या की 1 वर्स धाकटेंगी कालेंगी माय विचारतना सुमार फावटी ताका इस्कॉलांत पळयलां म्हूण ताणें सांगिल्लें काय. माय कितें करतली. दट्टून अशेंत करून निमाणें 8वेंत लाट गेली. तशें त्या उपरांत ताणें घरांत बसचें पडलें. हांव इस्कॉलाक वेतना घरा तो आनी माय दोगांत. माय प्रायम मिनिस्टर, दट्टू होम मिनिस्टर म्हूण लोकांन तामाशे करचे आशिल्ले. तशें म्हळ्यार कालेंगी. ते दळा म्हाका कळनातलें. आतां इल्लेल्ले मांड्याक रिकता. पूण हांव मात शिकपांत आसक्त दाखयतलो जाल्ल्यान शिकोवन मुखार पावलो. दट्टू घरा येसडीत कांय काम करिनातलो. कांय मायन सांगल्यार या ताका मन जाल्यार कितेंय तरी करतलो शिवाय आप कुशेन ताणें हिशिली काडी काण तिशीन दवरलेली म्हूण ना. हांव ल्हान आसतना दट्टूक शेजार पुरा तकलेन हिटलर म्हणटली. ते दळा ताका कामांत मस्त इंट्रस्ट. तो खंयच्याय कामाक लागत तर हो कितें गांवांत येता हबा म्हूण लोक ताची होगलेक विचारतलो. पूण वर्सां गेल्ले बरी रायाचो गडो गाडावन जालें म्हणून माय पुरपुरूंक सुरू केलें. सगलो दीस त्या शिंती लागीं पट्टांगां मारून बसतलो. ते आमगेर घरा येवन बसत तर दोगांय काले उलयतात आनी काले उलयनात म्हूण सांगूंक कश्ट. मल्ला शेट्टीची आस्त मोलायतात गी कितें म्हूण तांकां वेळाची पर्वा करून मायन जागोवचें आशिल्लें. शिंती मात लजेनगी या रागानगी उठोवन ताच्या घरा वेतलें. पूण दुसऱ्या दिसा ते परतून आमगेर हजर. हें अशेंत चलोवन वेतना मायंक सोसूंक जालें ना म्हूण दिसता. मागीर मायन शिंतीक गजू करूंक सुरू केलें. प्राय एक पावलेलें चिडून तूं हांगा येवन सगलो दीस किटकिट टायम गो म्हूण केळोवंक सुरू केलें. हाका पुरा दट्टूनी केअरलेस करतना शिंतीक सपोर्ट करतना मायन सिरला दट्टूकी तूं चेडवांचो पिसो बायलांडो पन्नू मारला म्हूण अशें दट्टूक गाळी दिवंक सुरू केल्यो.
पूण दट्टूक हें पुरा खंय नटवाता. शिंती घरा येतर दट्टू संवसारत विसारता आनी कांय काम करिना. पुरा कामाचो बरो मायंचेर पडटा देखून शिंतीन आमगेर येवंक मायन ताका आडवारलें. हांगा पाय दवरशी तर खबरदार, मायन धमकी दिली. सिर्ला दट्टू ह्या वरवीं सांबळ जालो. शिंतीन आमगेर येवचें उणें केलें. माय घरा आसल्या वेळार ते घरा पायत दवरनातलें. सिर्ला दट्टूक हें ससलें ना म्हूण दिसता. तो उठिल्ल्या बसलेल्याक जळटलो, मायंक गाळी सोमतलो. घरचें कांयत काम करिनासतना बेकार प्रतिभटन करूंक सुरू केलें. तो वळतो शिंतीगेर वचून बसतलो. पूण दट्टून तांगेर वेचकी तांची आडखळ आसली म्हूण दिसता. शिंती स्वभाव बोनान दट्टूक म्हज्या भयणीच्या फाटल्यान लागशी तर तुज्यो दोंकल्यो म्हण घालता म्हणून कडक ताकीद दिली. ह्या सर्व वरांटा मदें आमचें घरचें काम जालेंत ना. मायन सांगिल्लें बरीत आनी दट्टून काम केल्लें बरीत. हाका एक गोरवांक धरयल्लें बरी कितलें दे रावचें. एका कासाच्या काडयेचें काम करिना. इस्कोलाक वचून मोर म्हळ्यार तेंय वचना म्हूण माय सदांय पुरपुरतली. तिका तें सवयेर पडलेलें. दट्टून डोंट केअर करचें आसलें. हें सर्व ताका रेड्याच्या पाटीर पावस पडलेले बरी म्हूण दिसता. सिर्ला दट्टू वेळ दुसऱ्याच रितीन करसितलो. तो आमच्या बोकला कडेन खेळटलो. आमगेर घरा एक बोकूल आसलो. ताका बस्तू म्हूण नांव. आमगेर बोकूल म्हळ्यार सकाळांक मस्त मोग. विशेश जावन सिर्ला दट्टूक बस्तू म्हळ्यार जिवूत. पळोवंकय तो बरो. हळदी रंगाचो जावन ताचें नाक पळोवंक नितळ पिक्या तेंडल्या भाशेन आशिल्लें. तें पळोवंक आमकां बारीक कशी. त्या तकीद ताका तें एक नांव, बस्तू. सिर्ला दट्टू बस्तू कान घेवन बसत तर ताका उठयतलो कोणूच ना. हो एक बोकला कान घेवन कितें गुम्मडा जाला सायबा. सिर्ला, तुका एक काम करूंक जायना पुता. मायन विसरल्यार दट्टू उलट्योच जापी दितलो. जाय जाल्यार कर, केदाळाय दिताय न्हय शिराप. कोणाक मार आयला पळोवया. आतां दट्टू मायंकी एकादाराचे सवाल घालतलो. ताचे इतल्याक वेळ पाड करच्या दट्टूच्या मतींत कालेंगी शिस्तलेंगी देव जाणा. घडयेन तो सांबळ जातलो. घडयेन मायंक गाळी शिराप दितलो. घडयेन बोकला घेवन खेळटलो. घडयेन मायाक जातलो. एक दीस सिर्ला दट्टू बोकला घेवन ताची शिमटी पोशयतलो. बोकलाची नाक चिड्डितलो. बोकलाक उमेद दितलो. घरा तोटाच्या कामाक शेजारचो रामा पुजारी आयिल्लो. आमी पंप चालू करून वालीक उदक शिंपूंक सुरू केलें. मायन कोरंगें घेवन वालीक गेली. ती वचून थोड्या वेळान हांवें वालीक देवलो. मायंक आनी कामाच्याक एकल्याचेर असलें बराचें काम सोडचें न्हय म्हणल्या उद्देशान. उदक भरोवन पाड जावंक लागलें. रामा पुजारी, माय आनी म्हाका तेगांक हें आटापूंक जालें ना. सिर्ला, ये सिर्ला, मायन उलो मारलो. पूण दट्टूची जाप ना. ये सिर्ला, खंय मेलाय रे. तुज्या कानांक कोणें शिसें घालांक गाय. मायंची ससणीकाय उणी जावन येतली म्हूण म्हाका कळ्ळें. म्हज्या हृदयांत एका तरेचे दडदडे सुरू जाले. खंय गेला रे तो, मायन म्हजे लागीं विचारलें. घरा आसलो माय, हांवें मायंक सांगलें. घरा कितें बायल बाळान जालां गी. कितें करता रे तो. मायन म्हाका देंकणो घालो. म्हाका बेंत दिसलें. बोकला लागीं खेळटा माय. हांवें म्हज्या दोळ्यांनी देखलेलें सांगलें. बोकला कडेन खेळटा गी. 3 कसांचो कणसो शिकयता ताका बूद. माय रागान उदक उसपोवचें करून घेता इंच उडोवन सट करून घरांत शिंदावली. तळमळ्यांनी हांवें तिच्या फाटल्यान गेलो. हांवें सांगिल्लें सामा. घरा पावतना सिर्ला दट्टू बोकलाक उस्क्यार बसोवन खेळयतलो. बस्तू सिर्ला दट्टूच्या उस्क्यार राय कुंवरा बरी बसोवन मजा करतलो. मायन फोर्सान बोकला कडेन दट्टूच्या उस्क्यार तावन वोण काडलो. बोकलान मायंक जोरान एक धावली मारली. मेलो रे मारा सपूत. मायन बोबाटून बोकलाक ते इंच धरणीक मारलो. बोकूल हाग्यान म्हणल्या बरी सोंडी धरणीक पुसून धांवलो. तुका कितें सुरू जालां आज. कितें पम्माद आंगार आयला गी. सिर्ला दट्टू खेमसलो. कितें म्हळें 3 कसांच्या. कोणाक तुज्या आळाक गोंगताय गी. माय हात उबरावन दट्टू सशीन गेली. बियान म्हजी चड्डी थंड जाली. आतां कितें जाता कोण ना. आयल्या वार मायंक आनी सिर्ला दट्टूक तो लागोन येता. कितें मारताय गी. मार पळोवया.
दट्टू हांकां रानगी म्हणल्यार बरी हर्दें ओपोवन मांयक मुखार गेलो. जेजू म्हज्या, हांव गुपीत आकासलों. आतां कितें जाता गाय? सिरला दट्टू काय मांयच्या आंगार हात म्हणी घालीत तर. हांवें हिशीन दिशीन पळयतना बकुल घरा देगेच्या दोऱ्याचेर मुखले पांय नीट दवरून बसलोलो दिसलो. म्याव बोकलान हेडयल्लेशें दिसलें मांयक. त्या उपरांत ताणें काडलेली लांब जांबाय पळोवन मांयक तळमडाक सोडलो म्हूण दिसता. मायन रागान एक व्हडलें जैत बैतड घेवन पाटी मुखार पळयनासतना बोकलाक उडयलेंत. आमच्या हुशार बस्तूक हें पुरा सदांचें. ह्या तो मांयच्या की हुशार म्हूण दिसता. तो म्याव म्हणून लांबायन हांसून सलतोस रावलो. बैतड तेंत देगेन सरोवन आशिल्ल्या वासराक लागून वासरूं भियान धांवलें. शेजारच्या घरचें शिंती जनेलां तावन हें सर पळोवन हांसून हांसिल्लें. ताची सर अवघी म्हणटा. ताच्या जनेलाचेर सदांचे बरी ताच्या मोगाचें बिल्लू बसोवन आपलें तोंड धुतलें. मांय कितेंगी पुरो गाळी दिवन पाटी वालीक गेली. म्हाका कालें करचें म्हूण कळना. हांवें मांय पटल्यानंत गेलो. म्हजे मोतींत एक सवाल घडये घडये दसता. पूण कोणा लागीं विचारचें? मांय लागीं विचारल्यार ती पिसांतूर जाता. मागीर तिचे गाली सवे आयकूंक सिरला दट्टू आसना. देखून हांवें तें आयकचें कान केप्प जाता म्हणसर. सिंती लागीं विचारचें गी. तें मस्त शिकलां. दट्टून इस्कॉलाक रावोवचे पयलें तें ताचें क्लासमेट गी या एक वर्स ज्युनियर गी तशें कितेंगी आशिल्लें. दट्टू कित्याक अशें पुरो करता म्हूण ताका कळत कोणा. दट्टू लागीं तें बरें करून उलयता. पूण तें व्हडलें सूड कोत्रू. म्हज्या पुताक बुलायलां त्या चेडयेन म्हूण मांय ताका मस्त शिराप दितली. फाटल्या थोड्या वर्सांनी मांय आनी शिंती उलयनातली. मांय मात न्ही, सक्कडी ताका सूड कोत्रूत म्हणटात. हांवें ताका तशें तापयता. शेजारच्या हेरां कडेन दट्टू कित्याक अशें करता म्हूण विचारूंक म्हाका मन आसा. पूण ती पुरां कितें चिंतीत? मागीर तामाशे करची नात गी. सुमार पावटी ती मांयन उलयल्लें बरें उलोवन मांयक हेडयतली. बेश्टेंत कित्याक तांणी उलोवंक एक नीप करून दिजे. नाका मरना. हांव तोटातोन घरा पाटी येतना दट्टू परत्यान माजारकान घेवन बसलो. शिंती गेलें बिल्लू. मांयच्या बियान धांवलेलो बकूल खंय गेल्लो गी कितें गी. आनीकी येवंक नातलो म्हूण दिसता. सिरल्या दट्टूचे उस्क्यार बिल्लू केलतलें. दट्टून ताका उदारें घालन तो ताच्या पोटाक कुचिल्यो करतलो. माजरांक तशें कुचिल्यो केल्यार मस्त बरें लागता म्हूण दिसता. आमचो बस्तूय तसोच. कुचिल्यो केल्यार ताका खंय नातलो संतोस. कुशेन तोंड उक्तें करून चाराय पांयांनी म्हजे हात मोगान पूण म्हाका दुखेनातले बरी पापसितलो. शिमटेन मारतलो. तोंडान फटकिरांत सपतलो. हें बिल्लूय तशेंच पिशेंगांचें. आले रे ती एक शिदी न्हय तर ल्हान तोंडाची एक मोडकी हाडणे रे माय म्हणाली दुसऱ्या दिसा. हां बोकला तुजी कडी जाता आज म्हणलें हांवें बस्तूक. ताका आज मेळोंक आसची शिक्षा चिंतून. काल्याक माय हांवें गोत्तसोनी सवाल केलें. त्या बोकलाचे पिच्च्यो काडीचे. बारी राब पडटा. म्हणल्यार हे राब पडचें म्हळ्यार कालें म्हूण म्हाका गोत्त नातलें. राब पडचें म्हळ्यार जोर आसचें म्हूण हांवें येदोळसर मनांत चिंतिल्लें. पूण हांगा बोकलान जोर आसूंक सिरल्या दट्टूचें सूख न्हय गी. बोकूल जोर म्हूण कित्याक म्हणा जाय? बोकला कडेन केलचें दट्टून. बोकूलूत जाय म्हणून तसो वेळ पाड करिना न्हय माय. हांवें म्हाका सुस्तलें सांगलें. तुका बित्ता कालें समजता रे. दट्टू कडेन खेळटा मात न्हय. त्या तांच्या माजरा कडेन बारीक गाडा घालता. हांगा आमच्या घरचें शीत सुशेगाद आंबडटा आनी त्या माजराडे वचून गडा मडी घालता. ताका शिकयता बूद. ओ रापट म्हळ्यार तें गी म्हाका आतां कळ्ळें. वय आमचो बोकूल बसतो. घडये घडये शिंती गेल्या बिल्लूची पाट धरून वतलो. ह्या बस्तू वरवीं त्या बिल्लूक पिलां काडचें मात एकच काम. शिंतीच्या पाप्पा मम्मीन कितलें मारन धांवडयल्यार बस्तू तांच्या की सडीत हुशार आसलो. आमगेर घरान येतल्यार तो बिल्लूची पाट धरून वचून ताका रोवण्याक बसत. आमी कांय बस्तूक धरून घालन घरा भितर दवरलें कितलें जायत. तो बिल्लूक ऊब दिवंक गेल्ल्या दिसा मायन ताका सुशेगाद मारचें आसलें. ताचें सोबीत नाक धरून रान्नीच्या खुराक जरान गश्टूंचें आसलें. तशें तरी ताका घरचें मुर्ग लागों दी म्हूण. न्हंयतल्या फातराक म्हणी ताचें नाक जरयल्लें तर फातर करगोन वेतो कोणना. पूण आमचे बस्तूक भूत येवची केदाडा.
मायेची आतांची आज्ञा आयकोंक आतां मायन बसतो भूत शिकोवंक निच्यो केला म्हूण म्हाका कळ्ळें. पूण तें तितलें बरें न्ही न्ही. काल्याक मागीर ताका बेश्टेनच दुखोवचें. ताका हेर कशें तरी दुसऱ्या रितीन भूत शिकोवंक नजो गी. म्हाका बोकलाची बिरमो दिसली आनी ताका भूत येवची एकत्त पावटी. भूत येता येता म्हणून रावल्यार आमकां शिताकार धरणीक बार मायंक बोकलाचेर बिरमोत येवंक साध्य नातली. तिसो न्हिदच्यो म्हळ्यार न्हिदच्यो. पूण रापटाक पिच्च्यो काडच्यो हांवें खंय आयकोंक नातलें. मायंक खंडीत सडीत गुत्त आसतलें. आमी सडावत म्हाका उडास आसल्या प्रमाणें माजरांक मात पोसचें. बोकलांक पोसिनातल्या. ह्या पयले पोटी बोकलाक पोसचें. पूण बोकलाक एक पोटी पुसुनी कहली गत जाली काय. हेरांगेर बोकलांक पोसतलें. आदले फावटी विल्ली सांगतलो तांणी ताच्या बोकलाच्यो पिच्च्यो काडल्यो म्हूण. पिच्च्यो काडल्यार बोकूल गुड्याक सडानात काय. न्हयतर बोबाटून रानांक वतात. मागीर आमी दुसऱ्या माजराक हाडिचे. म्हज्या सुमार इश्टांगेर हित्त गत जातली. माजरां तर घरांत रावतात. बोकूल व्हड जातना थोड्याच म्हयन्यांनी गुड्याक सडटात. मागीर तांकां शीत केल्ल्या घरचो उडास ना. पूण हांवें चिंतिल्लें ना की बोकलाच्यो पिच्च्यो काडल्यार तो माजरा फाटल्यान वेचें रावयत म्हूण. म्हज्या प्रमाणें बोकलाच्यो पिच्च्यो काडच्यो बोकलान गुड्याक सडनातलें बरें. आनी त्या गुड्याक काल्याक सडटात म्हूण हांवें आट आपिल्लें ना. पूण गुड्याक गेल्या उपरांत ते बोकूल असले वाग जातात म्हूण हांवें आनी विल्लीन निर्धार केल्लो. माई बोकलाच्यो पिच्च्यो काडच्यो. बोकूल गुड्याक सडनातलें बरी न्ही. तर ताणें आमगेरच आसून त्या शिंती गेल्या माजरा लागीं रापडच्याक आनी ताच्यो पिच्च्यो काडच्याक कितें संबंद. तें म्हाका कितें गोत्तू. तूं चड जिंगरी पिसां उलयनाका हां. मायन कशेंय सुकोवन कानगेलें म्हूण म्हाका बगलें. मागीर न्ही आतां थंड बस. तुका सांगिल्लें काम कर. चल बरी एक मडकी हाडणे मायन फरमायलें. हांव घरा भोंवती भोंवन ल्हान कांट्याची एक पोरणी मडकी हाडली. जनेलांत तिळणत आसलेल्या शिंतीन काल्याक रे तें म्हूण शेल्यांनी नाकांतल्यान विचारलें. बोकलाच्यो पिच्च्यो काडूंक आसात हांवें बेजारान सांगलें. काल्याक तुमचो बोकूल गुड्याक सडटा गी. ताणें दोळो मोडलो. ना सायबिणी तो तुमच्या बिल्लू फाटल्यान लागला म्हूण मायंक राग आयला. कितें केल्यार ही आयकनाय. देखून बेश्टेन तूं मायन ताच्यो पिच्च्यो काडिजे म्हूण हटाक लागल्या. आनी एकाद्या वेळेर पिच्च्यो काडल्या उपरांत तो आमच्या बिल्लू फाटल्यान आसात तर. शिंतीन परतून दोळो मोडून म्हाका विचारतना म्हाका एक नमोन जालें. तें शिंती व्हडलें सूड कोतरू. वय ताणें सांगचीं सामा. माय मडकेची वाट पळोवन आसा म्हूण उडास येवन मडकी घेवन धांवन माय सरशीन आयलो. माय म्हाका एक डावट आसा. आतां कितें व्हडलें पुराण घेवन आयलाय. मायन सवाल केलें. बस्तूक शिंती गेल्या माजराचेर दोळो म्हूण आतां तूं ताच्यो पिच्च्यो काडटाय मू. वय तांतू तुका कितें लुकसाण जालें. मायन हलतसो एक देंकणो घालो. पूण बोकलाच्या पिच्च्याक आनी ताच्या आशेक कितें संबंद. मायचें रागिश्ट तोंड पळोवन म्हाका हें वरें साव आमसरान एक पोटी मूग दिया म्हूण बगलें. बोकलाच्यो पिच्च्यो काडल्यार तो आनी मुखार त्या माजरा फाटल्यान वचना म्हूण तें गॅरंटी. ताच्यो आशा आसच्योय खंय. वगेत बसलोय गी ना. वेगीं त्या बोकल्याक फाटल्या पांयांक धरून ताची सोंडी मुखल्या पांयां समेत मडक्यांत घाल. ताच्या पेंगटा फाटल्यान मात मडके भायर आसूं दी. हांव नातलेल्या मनान पूण दर वड्यान म्हणल्यार बरी मायन सांगलें बरेंद केलें. बोकूल रडोंक लागलो. म्याव म्याव. खंयचें माजर गाय तें. आमचो बस्तू बिलकूल न्ही. हां भविश्या शिंती गेलें बिल्लू. तें कुशीत हांव बिल्लूचो ताळो आयकून म्हजे कान चुरुक्क जाले. रांदच्या कुड्यान पेजेचे मडके समकार बसलेलो हांव भायर सोंप्याक आयलो. माय भायर जालांत बसून वडपां करूंक मडल्याची तट्टी वळटली. तितल्यार माळ्यार तावन आमचो बस्तू धड्ड करून सकला उडोवन भायर धांवून आयलो. भितरल्या कुड्यांत सोंप्याक उडोवन येतना तो मायच्या दोळ्यांक संपडलो म्हूण दिसता. म्याव म्हूण सदांचे बरी ताणें लांब जाप दिली. आसाय गी बोकला. जिवंत आसाय गी. खंय मेलो इतले दीस. आतां तुजो मांव सोदून आयलो गी. मायन ताका व्हड शर्मावंत दिलो. पुरा पिच्च्यो काडल्या उपरांत आमच्या बोकल्यान मौन मुश्कारा सुरू केल्लें गे म्हूण. तो माळ्यार तावन सकला येवंकूच नातलो.
म्हाका म्हणी तो खंय आसा म्हूण खबर आसली, पूण मांयक तें गोतूच नासलें. हांवें मांयचें पुरपुरें आयकून भायर येवन बोकलाक पळयत रावलो. बोकूल ताची शिमटी गुंडयत एकत्त उडकीन म्हणल्या बरी जेलाक उडलो आनी थंय तावन परत्यान म्याव म्हणून शिंती गेल्या आंगणांत उबे केल्ल्या बतनाच्या कुड्या फाटल्यान नापैंस जालो. देव बरें करूं.